दरेकल्यान हवामान बदलाविषयी हुस्को करपाची गरज. फुडले 5-6 महिने तरेतरेची झाडां लायात. सैम सांबाळात पर्यावरण दिसा मुख्यमंत्र्याचो भौसाक उलो. कोंकणी मराठी मुळाव्या शाळांनी भुरग्यां फाटल्यान 400 रुपयांची स्कीम बंद. नवे शिक्षण धोरणात फाउंडेशन वनात शिक्षण माध्यमाविषयी सरकाराची स्पष्टता ना. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची आंदोलनाची शिटकावणी. उबाळाचे सुटये उपरांत शाळांनी किलबिलाटान नवे शिक्षण वर्ष सुरू. नवी बॅगा पुस्तकां युनिफॉर्म चोडोवन भुरगीं स्कुलांनी. शाळा पावस पडसर एक आठवडो फुडें धुकलची म्हूण पालकांची मागणी. केप्यां मोरबिर्ला सरकारी शाळा जाग्यार घाली मेरेन भुरग्यांक स्कुलान धाडचे ना. पालकांचे पयल्या दिसा शाळेभायर धरणे. आमदार मोरबिर्ला पंचायत आदल्या विद्यार्थ्यांचो तेंको. हेडमिस्ट्रेस म्हणटा शाळा रिपेर केल्या. पोरू भशेन ह्याय वर्सा गोवा युनिव्हर्सिटी नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंगात ना. NIT फोंडा JIM गोवा कॉलेज ऑफ फार्मसीन गोंयचे नाव राखले 3 टॉप 100 लिस्टांत. संजीवनी साखर कारखाना बंद. 177 कामगारांतल्या 99 कामगारांक VRSची शेतकी खात्याची नोटीस. 2 महिन्यात येता इथेनॉल प्लांट. फक्त फीट कामगार उरतले. MD उलयलो. विवेकानंद पर्यावरण जागृती मंच 70तल्यो नव्यो प्लास्टीक मुक्त करपाचे मिशनार. म्हादय उपरांत वाळवंटी नितळ करपाची मोहीम. पिकनिकेक सुटिल्ल्या टुरिस्टांची बुरशेपणा. प्रादेशीक आराखडो 2021 गोंयकारांचेर मारिल्ले मोठे स्कॅम. ह्यान फुडें प्रादेशीक आराखडो ना. TCP मंत्री विश्वजीत हेड ऑन. RP स्टेट लेव्हल कमिटीक एक्सपोज करपाची तयारी. अरबी दर्यांत सायक्लॉनिक सर्क्युलेशन. पावसाचे ढग ते वटेन. केरळांतलो मान्सून लांबणेर. पावस वाऱ्याक नेट ना. गोंय वेधशाळेचो येलो अलर्ट. अंजुणे म्हेसाळ चल्ली तळाक. गोंय सरकारान म्हार्दोळ पुलीस स्टेशन घालपाचो घेतला निर्णय. फोंडे पुलीस स्टेशनाचे 17 वाठारांतले म्हार्दोळ पुलीस स्टेशना सकयल. देशात कोविडाच्यो नव्यो केशी 173. एक्टिव्ह केशी 3193. गोंयांत नव्यो केशी 100. एक्टिव्ह केशी 64. तिये जावयान मावाक मारलो. जावय मावाची झगडी पडली चडार. 64 वर्साचो डेनिश डायस खोटराईंतल्यान सोंपलो. कोलवा पुलिसांन जावय जॉनिथन डिसोजाक धरलो. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान शिक्षण खात्याचे मीडिया हँडल केले लॉन्च. शिक्षण क्षेत्राविषयी माहिती मेळोवंक विद्यार्थ्यांक, शिक्षकांक, पालकांक हँडलांचो लाव. ओडिशा रेल्वे अपघाताची केस CBI कडेन. PI बरोबर रेल्वे आयुक्ता वरवीं चौकशी उरतली चालू. 2 सप्तकांनी अहवाल येवपाची शक्यताय. बालासोरात दोन्ही मार्गांचे रेल्वे सेवा परत सुरू. ॲक्सिडंट जाल्ल्यान 90 ट्रेनी कॅन्सल. 46 केल्ल्यो डायव्हर्ट. फुडल्या सगळ्या वेंचणुकांनी शिंदेची शिवसेना आणि भाजपा एकठांय लढतले. महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेन केले जाहीर. घर मंत्री अमित शहा बरोबर रेस्लरांची बसका. मात घर मंत्र्याचो फावो तसो रिस्पॉन्स ना. रेस्लर मागतात चार्जशीट. रेल्वेत सर्व्हिसेक आशिल्ल्या रेस्लरांक कामार जॉईन जावपाची ऑफ. 32 वर्सांच्या तरणाट्याच्या खुनाचे केशीत बंद खणीत आशिल्लो गुंड मुख्तार अन्सारी दोशी. आदलो आमदार अन्सारी आणि एक अपहरण आणि खून प्रकरणात आधीच भोगता 10 वर्सांची बंदखण. भारतात शकुनी मामाचो रोल अजरामर करपी 79 वर्सांचो गुफी पेंटल गेलो. दुयेंत म्हणून फाटले कांय दीस अंधेरी मुंबय हॉस्पिटलात आशिल्लो ऍडमिट.
अलर्ट स्टाफाक लागून चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेनीचो ऍक्सिडेंट टळ्ळो. तामिळनाडूतले सेंगोताय स्टेशनात येतनाच कॅरेज स्टाफाक एका बोगीचे प्लेटीक पडिल्ले क्रॅक नदरेक आयले. अनर्थ टळ्ळो.